मनशा भितर जिद्द आनी इत्सा शक्त असल्यार ताच्या ध्येयाकडे पावपाक कोण आडोवंक शकना। अशेंच काम पारपतीवाडो बांदोडेच्या सिद्धेश नायक हांणी करून दाखयला। सिद्धेश हो जल्मापासून मोनो। वयाच्या 14 वर्सां सावन तो नरकासुरांची मुखवटी तयार करता। फाटली सुमार 12 वर्सांच्यान तो नरकासुराचे मुखवटे तयार करता। ताच्या ह्या मुखवट्यांक गोंयांतूच न्हय जाल्यार वेगवेगळ्या राज्यांत लेगीत व्हड मागणी आसा। आता सध्या सिद्धेश अवजड ट्रक चलयता। ट्रक चलोवन फावल्या वेळार तो नरकासुराची मुखवटी तयार करता। हे काम करतना ताका ताच्या घरातली मनशां मजत करता। ट्रक चलोवन आनी नरकासुराची मुखवटी करून भुरग्यांचें शिक्षण करपाक जायना तेन्ना सरकारान आपल्याक कितें तरी मजत करची म्हूण सिद्धेशान मागणी केल्या। ल्हानपणाच्यान 12 वर्सांच्यान पूण ताका आवड अशी आसलेली। एक्चुअली खंयची तुमी? नागेश बांदोडेची। आनी आतां हो तेन्नाच्यान करता आनी ताका सहकार्य कोण करता? जो सगळे रंगोवपाचें हें तोच करता। तूं कोण तेजे? चेडू जागेला। ओके। आनी कितें करता तुमी? रुपटी सोडून आनी कितें करता? हय अशी बसपाची। पण ते शिकला फायन आर्ट बी शिकला अशें कितें शिकला तो? आपूण प्रॅक्टिकल सगळें करा काय शिकोना? आतां कितली जाणां फॅमिली तुमी? टोटल आख्खी फॅमिली? तो आनी तुमी कितले जाणां भाव भयणां? तूं आनी चोला हो तो ताका आडवे आनी म्हाका कितलीशी अशी करता तुमी रुपटी? स्पेशल व्हरपा येता वर्सां वर्स आनी हेच ठिकाण तेजें हेच हांगाच घेता। ओके। तूं कितें करता? 12वी जालें घराणे आसा। हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स करता। हो 10वी। तूं बापायक मदत करता हें सगळें करपाक? दोगांय लागून करता? तो फूल फॅमिली करता? तुका आनी लोकांक कितें सांगपाचें बी जाय अशें? लोकांक कितें सांगूंक सोदता काय विचार? आपली रुपटी आपल्यान केली ती सगळी पळोवपा येया आनी अशें लोकांक संदेश कितें दिवपाक सोदता जे आतां पळय तेज्यान उलोवपा जायना। तेणी इतली कला आसा तेणी आपली हें काय हें करूं ना सगळी कला केली अशी तरेन लोकांक कितें सांगूंक सोदता काय म्हणून? स्वता जावन हे केला म्हणून। ओके। तेच म्हणटा खूप वर्ष जाली आपल्या आतां 50 वर्स जाली तेका म्हणटा 12व्या वर्साचेर करतालो आनी आतां 50 वर्साचेर सुद्दां करीता म्हूण आपूण। ओके। पूण तुका कशें फील दिसता की आपूण बापूय इतलें उलोवंक कळना तरी अशें मोठ्या प्रमाणान हें करता? प्रावड दिसता तो करता एक कितें तेगेलें आनी तें बीन स्वताचें अशें ना की दुसऱ्यालें तो पळोवन करता जावं आनी कितें तो आपलेंच करता म्हूण आनी तेगे त्रास खूब तो दीस रात न्हिदना त्रास करता मेहनत हें अशी मम्मा बी आहा तुका? हय हय आयल्या? ही तुझी मम्मा?
तुजी मम्मा मदी म्हाजी मम्मा हेल्प करता पप्पाक. पप्पा हेल्प करता. हय. मम्मा उलोवपा बी कळटा ना दोगांक कळटा. ती सेम दोगांची. असो पूण एक फॅमिली तुमी बरी करून आसा आनी दोगांक तुमी चल्या आनी दोगांक उलोवंक कळटा. ओके चल्याचें नांव कितें विनायक. आनी मम्माचें शीतल. आनी बापायचें सिद्धेश. सिद्धेश आनी तुजें भूमिका. भूमिका. ओके गेली 12 वर्सां पासून हो करता आतां हय. आनी ताका परेच्यान तो अजून सुद्दां करता. बांदवाडे पार्वती वाड्या वयली. हय. ओके तुमकां अशें कोणाचें सहकार बी मेळ्ळा ना. अशें कोणी लोकल पंच जावं मिनिस्टर लोकल पंच मिनिस्टर तुमकां कोण सहकार मेळ्ळा आपूण भुरगेपणा सांग. हां रवी काका. हां रवी काकान आमचो मंत्री रवी सरान बी हेल्प केला ताका. हय. खूब हेल्प केला. कितें गरज पडली जाल्यार तो वयता न्हू तेजे फुड्यान आनी मागीर तो चल करून दिता म्हणटा. ओके जागो तेणे जागो दिलो. हय आतां गेली कितलीशींच वर्सां तूं हांगा आसा 12 वर्सां ह्याच जाग्यार आसता तो गॅम पळयता. ओके तुका बापायची आपली प्रावड फील जाता तुका. ओके थँक्यू. आमी हांगा आसा फोण्या मध्य भागान जर शहरान आसा त्या पेट्रोल पंपा जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर गेली 12 वर्सां हो आमचो ताका उलोवपाक कळना पूण जी आपल्या हांगा जी कला आसा ते कलेनुसार तेणी आज गेली 12 वर्सां हो नरकासुराचे हें करता आनी ताका जवळ जवळ सबंद गोंयच्यान हे नरकासुराच्या हेका मागणी आसता. जर दिवाळी जावचे पयलीं तेगे नरकासुराची जी रुट्टी आसा ती टोटली हांगा सुकलेली आसता. हाका ताका दोग जाण भुरगीं आसा एक चली 12वी जावन आतां हॉटेल मॅनेजमेंट करता आनी दुसरो 10th आसा आनी तुजी जी मिसेस आसा ती कांय उलोवपाक कळना पूण दोनी फॅमिली दोनी चला चली तांकां दोगांची आवय बापाची जी कितें उलयता ती सगळी कळटा. तो जसो आवय बापाय आतवारे करून ताका जे इशारे करून सांगता ते चलयेक एकदम बेस्ट बरें करता आनी दोगांय येदी म्हणजे प्रावड फील जाता चलयेक की आपूण हे बापायची चली जावन आपल्याक अशी फील जाता तेणी सांगलेलें आसा. पूण गोंय सरकार जें आसा तें गोंय सरकारान ताका असले लोकांक जी आत्मनिर्भर जावपा खातीर जावं तेंच्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर हांगा तांकां सहकार्य करपाची गरज आसा. मंत्री रवी नायक हेजें कालूच निधन जालां तें ताका दूख भरपूर आसा कारण रवी नायक जो आसा तो ताका सदांच सहकार्य करतालो. कितें ना अडी अडचण येयले जाल्यार तो तेजे फुड्यान वयतालो आनी ही जी प्लेस आसा ती रवी नायकान ताका हांगाच पयलीं ताका दिल्ली प्लेस आसा हांगा हें कर तुजो धंदो हांगा हाडून कर म्हणून आनी तेन्नाच्यान तो थंय करता. रवी नायक मंत्री रवी नायकाची काल निधन जालां पूण ही फॅमिली खरेंच दुख्खान आसा आनी तरी आसतना आपलो धंदो वेवसाय हो फाल्यां नरकासूर जालो आनी तेन्ना नंतर आपूण ते विकतलो जाल्यार ते शक्य ना म्हणून तरी तो इतलें दुकान आसून सुद्दां हांगा रुट्टे घेवन बसता की रवी नायकाची ताका भरपूर सहकार्य आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. तेजी चली जी आसा तो जेन्ना हातवर करता तेन्ना ते सांगपाक सोदता ती चली सगळें तिका ज्ञान कळटा चली आनी चली हांगा वेवस्थीत सांगता. अशे तरेन तुमी पळयता की गोंय सरकाराची जे मंत्री आसा बाकीची जे डिपार्टमेंटाचे हे डिपार्टमेंटाची जे मंत्री आसा मिनिस्टर आसा आमदार आसा कोण आसा तेंच्यांनी हेची दखल घेवपाची गरज आसा. हे फॅमिली खातीर तेंच्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर तांकां कितें मदत करपाची अत्यंत गरज आसा. बांदोडे पंचायती जाल्ल्या कारणान मंत्री आमचो सुदीन ढवळीकर हेणेय तेजी दखल घेवपाची गरज आसा. तेजी भुरगीं जी शिकता तांकां शिक्षणा खातीर तरी आर्थीक सहाय करचें अशी तेंची मागणी आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार ही लोक जी आसा ती आर्थीक वेव्हार जे सण नरकासुराचे हेच रुट्ट्या पासून तांकां जे कितें मिळकत मेळटा त्या भुरग्याच्या शिक्षणा खातीर ती हांगा घालता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.